नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकारी कार्यावळीत कुशल येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक हांगा आयिल्ले आसात. आनी तो विशय म्हणजे गोंयांतली जी आमचे एसटी भाव आसात तांच्या हक्का खातीर चलिल्ली चळवळ आनीक कांय आमचे राज्यांतले एसटी फुडारी आसात तांणी जी हालींच्या दिसांनी केल्ली वक्तव्यां आनी बाकीचे सगळे जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की ह्या चळवळीक फूट बी पडल्या काय कितें अशी भिरांत दिसपाक लागल्या. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर 8 संघटनांनी एकठांय येवन जी उठा म्हणून एक शिखर संघटना तयार केल्ली, तातल्या 6 संघटनांनी आमच्या उठाचे फाटल्या वर्सा जाल्ले जे इलेक्शन ताका हरकत घेवन तांचेर केस काडली आसा. उठाचे अध्यक्ष प्रकाश मेळीप आनी बाकीचे जे सगळे प्लेयर आसात तांकां प्रतिवादी केल्ले आसा. आनी हातूंत भितर म्हत्वाची जर भुमिका कोणें घेतली जाल्यार गांवकुवेद फेडरेशन ह्या आनी गांवकुवेद फेडरेशनाचे आमचे अध्यक्ष गोविंद बाब शिरोडकर हांचे बद्दल आसत. गोविंद बाब येवकार तुका. गोविंद बाबा, ही आमी आज चर्चा करता आसतना कोणाचेर एक आरोप करपाक किंवा कोणाक एकल्याक आरोपीच्या पिंजऱ्याक दवरून ताजेर खटलो चलोवपाची ह्या उद्देशान करची न्ही. पूण म्हाका जाय की ही आमची एसटी भावांची चळवळ सुरू कशी जाली हाजे सयत थोडो इतिहास आनी मेन म्हणजे आतां सद्याची जी परिस्थिती आसा ते पळयल्यार ही पयलीं ज्या उद्देशान चळवळ सुरू जाल्ली ती तशीच आसा काय कितें काय. सो म्हाका एक हें आसलें की जी उठा आनी हे आसा तातूंत भितर कशी सुरवात कशी जाली, थंयच्यान स्टार्ट केलेलें बरें. कशें आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक की पयलीं आमकां खंयच रिजर्वेशन नाशिल्लें. मागीर आमचो वासुपाईक गांवकार तेजें कमिशन हें केलें, बसयलें आनी आमी कितें केलें की आमकां बॅकवर्ड ओबीसी करचें म्हणून हें केलें. आनी त्या वेळार आमी 20% आरक्षण मागताले, कळ्ळें न्ही. आनी त्या वेळार कशें आशिल्लें आमचें म्हणजे इवन बुकांनी बी बरयल्लें आसलें 33% आमचें म्हणजे आमचो आतोनबाब गांवकार जो आसा तो तें पुस्तकूच घेवन भोंवतालो की तेतून म्हटलेलें आसलें की 33% आमचें हें आसा, मूळ गोंयकारांची संघटना त्या वेळार. म्हणजे अशें करून जालें कशें की आमी हें करता करता ओके थोड्या दिसांनी मागीर आमकां 2% हितून रिजर्वेशन दिलें आनी शैक्षणीक हितून 5% दिलें. जशे दीस गेले हळू तितून आनीक 9 ज्यो हे आसात नेती त्यो तितून एड केल्यो. ओबीसीन एड केले. ओबीसीन एड केले बरोबर तुमी जाणा की तितून भंडारी समाज आयलो, हे आयले सगळे. पूण आमी थंय तेंचे कडेन तग धरूंक शकले ना, हें सत्य आशिल्लें. म्हणजे जेन्ना ते भितर आयले तितून आमकां त्या हितून खंयचेच आमकां रिजर्वेशन मेळना जालें, जे 2% अशें म्हणटा पळय काय आमचे मेडिकलान आनी खंय. पूण आतां करतले कितें म्हणटकच आमचे जे हें आसा सगळे लिडर हांचे कडेन आमी सगळें डिस्कशन केलें. हितून आमी कितें आसा अरे आमी तर आदिवासी, मूळ आदिवासी आनी हितून जाल्लें कशें भाऊसाहेब बांदोडकरान तो प्रयत्न केल्लो की आमकां तो दर्जो दिवचो म्हणून, ओके एसटी दर्जो दिवचो म्हणून. पूण कांय जाणांनी कशें आसा की तेंच्या आमच्या लिडरांचे कान भरले आनी सांगलें कशें सांगलें की नाका, कळ्ळें न्ही. तुमकां हय म्हणजे तुमकां हें जर केलें न्ही भाऊचें आयकूं नाका तुमी, कळ्ळें न्ही. तेन्ना तुमी कितें हें जातलें एससी जातलें म्हणून, कळ्ळें एससी सारकें हें करतलो तुमकां. आनी ओके मागीर ताई आसा तांच्यांनी तो फॉलोअप केल्लो आनी मागीर अशें जालें की हळू हळू जागृती जावपाक लागली, जेन्ना अभ्यास करपाक लागले आमी तेन्ना कळ्ळें आमी मागणी आमची जी आसा आमकां आदिवासी म्हणून शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर करचें, कित्याक हें करचें ना. पूण 2001 आमी एक कृती समिती स्थापन केली अशी आनी तेच्या मार्फत तातूंत सगळे हातून गांवकार आयलो, मागीर बाबूसो गांवकार आयलो, मागीर दोतोर आयलो, सगळे आमी जे आयले आनी एक व्हडलें एक हें केलें. गांवांनी आमी हें घेतलें, मेळावा घेतले आमी सगळे. आनी शेवटी 2003 कितें जालें सामकें आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो. आतां एसटी स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर वर्सभर पळय जाल्यार कांयच कसलीच सरकारा कडून हालचाल ना, कसलेच तरेची हालचाल ना. मागीर करतले कितें म्हणजे ह्यो ज्यो संघटना ना 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 सांगता त्या उठाचो जल्म सांगता न्ही कसो जालो तो. तर जालें अशें की जेन्ना हें सगळें कांयच जायना आमी एसटी मेळोवपाक तर आमी सगळे आयले एकठांय. आतां
जर ते इम्प्लिमेंटेशन जायना जाल्यार आमी कित्याक हें करच्यो न्हू, परतून एकठांय कित्याक जावच्यो न्हू. त्या प्रमाणे सगळ्यो 8 ज्यो संघटना आसा ते एकठांय आयल्यो आनी हेतून युनायटेड ट्रायबल्स एसोसिएशन्स एलायन्स हे उठा 2004 आमी जल्माक घातली. ओके, ती 2004 जल्माक घातल्या नंतर तरी दोतोर काशिनाथ जल्मी आसा, बाबूसाव गांवकर आसा, सगळे म्हणजे हातून सुद्दां आसा प्रकाश वेळीप आसा, मागीर हो आसा गुरू शिरोडकर आसा, आमचो दुर्गादास गांवकर म्हणून आसा, पांडुरंग कुंकळकर, श्रीकांत पालसरकर म्हणून आसा, आनंद गावडे म्हणून आसा. म्हणजे आमचे सगळे जे पळय हेजे संस्थाचे जे सगळे हे आशिल्ले, यशवंत गावडे म्हणून आसा, कळ्ळें न्ही, हे सगळे जे संस्थांचे हे आसा सगळे आशिल्लेच हातून. पण कालांतरान अशें जालें तरी सुद्दां हे तडीक लागना म्हणून 25 जानेवारी 2007 आमी एक व्हडलो मेळावो आसा तो हांगासर आमच्या आझाद मैदानाचेर हें केलो, कळ्ळें न्ही, आनी एक सरकाराक एक शिटकावणी दिली की जर तर हें जर करिना तुमी, कळ्ळें न्ही, आमकां फुडलो आसा तो कितें आहा तो विचार करचो पडटलो. आनी ती जो हें आसा तो मेळावो जो जाल्लो तो व्हडलो, कळ्ळें न्ही, तो पांडुरंग मडकेकर यांच्या अध्यक्षते खाली जाल्लो तो. तेन्ना सुद्दां कितें जाली 2007 आनी तुमी जाणा 2004 आमी सगळे एक आसा, एक आशिल्ले. पूण फूल फोर्स म्हणून हें आसा, म्हाजे कडेन डॉक्युमेंटेशन आसा सगळें, कळ्ळें न्ही, तुमकां हें करूंक शकता तें, कळ्ळें न्ही. तितून ते पळय जाल्यार आमचे सगळे जे लिटर व्यासपिठार सगळे आसा सगळे ते 25 जानेवारीक 2007 हें जाल्लो तेन्ना तवडकर आसा, तवडकराचें नांव घेवपाक विसरलो हांव, कळ्ळें न्ही, हे सगळे आसा. परंतु जालें अशें म्हणजे मातशी खंय शिकली म्हणटा न्ही उठाच्या बाबतींत, कळ्ळें न्ही, ती तुमकां सांगता हांव की 25 जानेवारीक ते मेळावो जाल्या बरोबर सगळ्या वर्तमानपत्रांनी अभूतपूर्व आयज पर्यंत हेज्या आझाद मैदानाच्या इतिहासान इतके लोक केन्ना जमूंक ना म्हणून अशे तरेचो जेन्ना दिलो. आनी व्हेरी नेक्स्ट डे आनी तेन्ना ताजे हे की सगळे श्रेय आमचे पांडुरंग मडकेकर, कारण तो अध्यक्ष ताणें केलें न्ही, जातात न्ही बाबा कोणीय आसा अध्यक्षाक हें अध्यक्षाक मेळप म्हणजे ते संस्थेक मेळप न्ही, कळ्ळें न्ही, लोकांक मेळप, सगळ्यांक क्रेडीट तांकां वता न्ही. पूण हो जो मनीस आसा प्रकाश शंकर वेळी हो कित्याक तेजेर हें जालो म्हणजे कितें असूया कित्याक निर्माण जाली ती आमकां कांय कळूंक ना. तिणें व्हेरी नेक्स्ट डे आपलो स्टेटमेंट काडलो की हें श्रेय आसा तें फक्त पांडुरंग मडकेकराक दिवपाचें न्ही, कळ्ळें न्ही, हितून आमचोय सहभाग आसा. अरे पापया तुजो सहभाग ना म्हणून अशें कोणी नाकारला, तशें प्रत्येकाचो सहभाग आसलो न्ही. सो अशें करून जालें सांगता की ही संघटना त्या दिसा पासून आमकां जे कोण सगळे 8 संघटना ज्यो आमी एकत्र येवन तुमी म्हटला त्या प्रमाणे ही जी उठां स्थापन केल्ली काय तेतूंच्या ह्या सगळ्या संघटनांक हळू हळू प्रकाश वेळीप म्हणटा तो मनीस टाळपाक लागलो. आमकां म्हणजे विश्वासान ना. गोविंद बाब ताचे पयलीं मातसो तुमकां डिस्टर्ब करता. पयलीं जेन्ना आमचे दोतोर जल्मी किंवा बाबूसो किंवा गुरू शिरोडकर बाकीचे सगळे घेवन जेन्ना उठां म्हण आशिल्ली ती फकत UTA आशिल्ली, UTA युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन. मागीर ताका ते आनीक एक कित्याक एलायन्स म्हटलें तेंच्यानी. तेतून व्हडलोसो हें ना, कळ्ळें न्ही, तेतून व्हडलोसो फरक कांय ना, कळ्ळें न्ही. तेजी बुकलेट आसा म्हाजे कडेन. आमी एज इट इज कितें सांगपा ती घटना जी आसा तशें दवरलें, कळ्ळें न्ही. कारण एलायन्स आसा तो तितून जोडलो, तातूंत आनी कांय ना, कळ्ळें न्ही. सो तुमकां कळ्ळें आतां की म्हणजे जो प्रवास जो आसा हेचो उठाचो तेच्या नंतर कशें जालें की 2007 नंतर आमकां कोणाकूच कन्सल्ट करप ना. आमकां म्हणजे ज्यो कोण 8 संघटना ज्यो आसा पळय काय न्हू, प्रकाश आसा तो आपली जी तेजी वेळीप संघटना जी आसली आनी गोमंतक गौड मराठाचे कांय हे जे आशिल्ले तांकां हें करून हें करपाक लागलो. अरे घटनेन कशें आसा आमच्या वर्साक कितें जावपाक जाय की एक जनरल बॉडी जावपाक जाय. ओके, तो जनरल बॉडीचो तो हें ना. आतां कोणी हें करप तें हेणी करप न्ही, अध्यक्ष तूं, मागीर हो आसा तो कन्वेनर आसा तो ताका मागीर नंतर हेका केल्लो गोविंद गावडेक केलो तेंच्यांनी. ओके, मागीर सेक्रेटरी आसा तो उदय गांवकार आसा. हें कोणी करपाचें पळया. 8 तारीख 24 अध्यक्ष, सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर प्रत्येक संघटनेचो आमच्या 8 संघटना म्हणजे 8 तारीख 24 लोक जे आसा हे कार्यकारी मंडळाचेर आसपाक जाय.
बरोबर काय न्ही. सो ना तशें ना. सद्याक कितले आहात आता? फक्त 14 आसा. 10 जाणां पडयल्यात. 10 जाणांक ते येत ना, कळ्ळें न्हू. तेतून तेंचें नांवूच ना. दुसरी गोश्ट आसा ती की हे जे आसा जेन्ना ती मिटींग जाता ते जर मिनिट्स जर पळयले तुमी ते 14चे 6 किंवा 5 लोक ते एका आसता आनी ते 6 आनी 5 लोक जनरल बॉडीक सांगता तुमकां. जनरल बॉडीक 6 ते 5 लोक आसता 14चे आनी ते आसा न्ही ते 14 जाण निवडटा. हे म्हणजे सामको हे न्हू आश्चर्यचकित करणारो म्हणजे जगा वयलो एक प्रयोग न्ही तो. कळ्ळें न्ही. जनरल बॉडीक कितके 5 ते 6 जाण आसता आनी ते 14 जाणांक निवडटा. तुमी म्हाका ही उठा संघटना स्थापन कित्याक जाली की तुमगेले ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मान जावपाक लागून तुमकां मेन म्हणटा ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें ही तुमची एक तेन्ना मेन मागणी आशिल्ली. ती उपरांत पूण तूं अजून आज पसून ती मान्य जावपाक ना. पूण हे खातीर हे मेन मागणी घेवन आनीक बाकीच्या आनीक मागण्यो घेवन आमचे 2011 भितर बाळ्ळी एक उग्र आंदोलन जालें. आनी तुमी त्या आंदोलना फाटल्यान एक आरोप केला की हे जें आंदोलन जालां ते एसटीक फकत नांवापुरते वापरल्यात आनीक BJPक सत्तेर हाडपाक लागून हे आंदोलन केल्लें असो तुमी एक गंभीर आरोप केल्लो. सो कित्याक लागून? नाही कशें आसा की बेजिकली हे बाळ्ळी आनीक किंवा हे बाळ्ळी जावपाचेंच नाशिल्लें आंदोलन. बरोबर आसा. बरोबर तुमी सांगता ते. कशें आसा पळय जेन्ना दे हॅव डेझर्टेड अस कोणा बाकीच्यो संघटना आसल्यो म्हणजे दोतोरा सारको आमचो येदो व्हडलो लिडर बाबूसो गांवकार म्हणजे म्हाका आनी कोणाक आमचे जे कोण आसा न्ही तेंकां आमकां कोणाकूच विश्वासान घेतलें ना तेंच्यांनी. जी जी कितें आसली न्हू ती RSS येदे व्हडलें मेन आंदोलन ना 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 कित्याक पडून तेच न्ही ताका हें नाकाच आशिल्लें न्ही म्हणजे बाकीच्यांची दुसऱ्यांची लिडरशीप नाकाच आशिल्ली. तेंच्यांनी ती दाव्यां व्हरून बांदले न्ही संघटना ती व्हरून हेंच्या हांव सदां म्हणटा कळ्ळें न्ही कोणाचे BJPच्या आनी RSSच्या कारण जे लोक जे सगळे अवेअरनेस करपाक भोंवताले पळय काय ते आंदोलन करताले म्हणून ते कोण नरेंद्र सावयकर आसलो मागीर तेंचे RSSची सगळी टोटल टीम आसली. कळ्ळें न्ही. हें सत्य आसा. कळ्ळें न्ही. आनी दुसरो कसो आसा की सुरवातीक हें जें आंदोलन आसा तें काणकोणा करपाचें अशें आशिल्लें पूण हांव नको कदाचित तांकां दिसलो आसा तर काणकोणान जर केलें जाल्यार एका कोणा रमेश तवडकराक चड हें वतलें कळ्ळें न्ही क्रेडीट वतलें मागीर ते प्रकाशाक दिसलें आसतलें म्हाका मेळचें ना तें कळ्ळें न्ही आनी कोणाक मेळचें ना जे कोणी आसा कशें आसा तुमी जेन्ना येदे व्हडलें राज्यव्यापी आंदोलन करता गांवान करप ना न्ही. हो म्हजो विचार जो आसा ज्या दिसा आमचे 2 जाण भुरगे जेन्ना हें जाले तें कळ्ळें न्ही ते व्हेरी नेक्स्ट डे आसा तें हांवें बरयल्लें पेपरान कळ्ळें न्ही. हेंच्या मरणाक जितके हें जबाबदार आसा तेंचे जे कोण हें केलें न्ही तें कळ्ळें न्ही तितकेच आमची लिडरशीप आसा ती फेल गेल्ली आसा म्हणून कळ्ळें न्ही. पूण म्हाका धमक्यो येयल्यो मागीर म्हाका धमक्यो आयलो अशें बरयलां म्हणून म्हणजे आमकां तुमी म्हणजे आमच्या ST आमच्या उठाच्या लिडरान तुमी ब्लेम करतात कशें काय म्हणून इलेक्शन न्ही. सो हितून कशें आसा तुमकां सगळे लोक म्हणजे ST बांदव म्हाका समस्या दिसता जे हो जो हें जालो तो इन्सिडंट दुसरो वेन मारून म्हाका ओक्साबोक्षी रडला जल्मी आनी तेणी पयलीं ब्लेम केलो कोणाक केला तर ह्या प्रकाश शंकर वळीपाक कळ्ळें न्ही. कित्या खातीर ब्लेम केला हें कितें केलें काय म्हणून अरे तेणी म्हणपा लागलो त्या हेतून बालो भागान म्हणपा लागलो स्वता म्हणपा लागलो कितकेशे दुस्मान आहा ते पेरून दवरिल्ले आसा म्हणपा लागलो. कित्या खातीर आपल्या धंद्या खातीर. धंदे म्हणजे तेजो जो वेपार चलता तो कळ्ळें न्ही. कारण तो थंय हेजेर हें जालो कळ्ळें न्ही कोणाचे पयलीं ते जे कोण स्थानीक ते धंदो करताले की हेजी सोसायटी आयल्या नंतर कितें जालें सांग पळय सगळ्या सोसायटीक तेंचो माल वचपाक लागलो आमचो ST तो ताणें तो उजो लायिल्लो त्या सोसायटीकच लायिल्लो म्हणजे कशें आसा सगळो जो हें आसा न्ही पार्श्वभूमी लॉजिकली जर आमी अंडरस्टँड जर केली जाल्यार कारण हेजो आनी हेजो कांय संबंदूच नाशिल्लो. स्ट्रॅटेजिकली ज्या जाग्यार आंदोलन जाल्लें तो जागो सारको नाशिल्लो सारको नाशिल्लो कळ्ळें न्ही. खंय घर आसलें मरे नाक्याचेर पळ्या घर आसलो मागीर तेवटेच्यान पत्रादेवी तुका नाकेबंदी करपाची आसतलें हें म्हजें अजून पर्यंतचें म्हजें हें आसा कळ्ळें न्ही. विनाकारण पोराचो जीव जो आसा काय न्हू हेंचे हेका लागून गेलो कळ्ळें न्ही. गांवांनी आंदोलन न्हीच कळ्ळें न्ही. जे 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 त्या आंदोलनाक जांचो हुतात्मे जाले तांच्या नांवान आतां 2 कार्यक्रम करतात. ना म्हाका एक सांग पूण तांचे जे घरांतले जे कोण आशिल्ले तांकां सारकें रिहॅबिलिटेशन किंवा तांकां जें कितें एक घरांतलो करतो भुरगो वतकीर ज्या तरेन त्या घरांक घरांतल्या लोकांक
जी उबारी दिवपाक जाय आशिल्ली तशें जालो काय म्हणून ना जावं ना तसो न्याय मेळूंक ना पळय भुरग्यांक ते न्याय मेळूंक ना आनी कशें रे बाबा हे प्रेरणा दीस म्हणून जे पळय साजरे करता काय न्हू अरे मरणाची कसली रे प्रेरणा घेवपाची तुम्ही उत्सव करता मरे सरकाराच्या हितून पयशांनी उत्सव साजरे करता ते जेवणाक कितें आसता चिकन आसता हें आसता सगळें तेंचें हें वाडटा तुमी दर वर्सा आमी काळो दीस म्हणून साजरो करता मिशन पॉलिटिकल म्हण आमचे दाखोवेद म्हण तो दीस आमच्या आदिवासी बांधवाच्या हितून काळो दीस कळ्ळें न्ही अरे तुमी कसले तुमचे हेजें सुद्दां बुद्धीचें सुद्दां दारिद्र्य तुमचे कडेन नांव दिता आसतना सुद्दां प्रेरणा दीस म्हणून दिता मरणाची प्रेरणा चुकीचें सामकें चुकीचें कळ्ळें न्ही पूण एक पयलीं रमेश तवडकर जेन्ना मंत्री आसतना एक तो संकल्प दिन म्हणून हें करताले मागीर तो आनी एक नवो प्रेरणा दिन आयलो प्रेरणा दिन हेचे न्हू गव्हर्मेंटाचे पयशे मेळटा न्ही तो गव्हर्मेंटाच्या फुस्तार जाता न्ही इलेक्शन न्ही हे एका प्रकाशक आनी एका गोविंदा गत्वा जे कोण आसा तांकां आपल्या बोल्सांचे पयशे मोडपाची गरज ना कळ्ळें न्ही फुलू फुस्तार फजनाय गोविंद बाबा तुमी म्हणलें की गाकोवेद हो तुमी कितलेदा हें केला तुमी जे फेडरेशन आहा तेय गाकोवेद सो गाकोवेद हे हातूंत भितर गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर चार जमाती हातूंत घेवन तांकां एसटीचो दर्जो मेळ्ळो 3 जमातीक मेळ्ळे धनगर म्हणटा का तुमी वाऱ्यार उडयले दिसता ना ना कारण एका हांव साक्ष आसा जेन्ना हें बील आयलें न्ही तेन्ना तांकां जेन्ना भायर दवरलें तेन्ना आयज तुमकां फर्स्ट टायम हांव तुमकां हें करता कळ्ळें न्ही डिस्क्लोज करता कळ्ळें न्ही अनेक वेळा आमी उलयला तेच्या की त्या वेळार हे जे आतां आमचे राज्यपाल आसा हांगासरले BJPचे राजन नार्लेकर कळ्ळें न्ही त्या वेळार ते म्हाका दिसता ते अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना सतीश दोण आसा बाकीचे सगळे हांकां आमी तेन्ना कोण तो तालिगांवचो बी कोण तेंचो हें आशिल्लो तो कळ्ळें न्ही ते तेंच्या ऑफिसान ते इल्लेशे ऑफिस आसले तेन्ना BJPचे कळ्ळें न्ही सकयल आतां बिल्डींग आसा थंय कळ्ळें न्ही थंय वचून तांकां मेळ्ळे कळ्ळें न्ही म्हाका आमकां सांगलें आमच्या डेलिगेशनाक ना आमी हांकां हेचें कितें एसटीचो हें दर्जो दिवचा ना म्हणजे दिवचा ना कळ्ळें न्ही ना हांवें विचारलें आर्लेकराक हांवें विचारलो गोविंद शिरोडकरान विचारला कितें म्हणून अशें तुमी सर कित्याक म्हणटा काय म्हणून ना हांगासर तांकां जर दिलें जाल्यार महाराष्ट्रान कितें जातलें हें तुमकां खबर आसा काय म्हणपाक म्हाका हांवें म्हणलें पळय सर प्रत्येक गोश्टी एरिया स्पेसिफीक आसा म्हटलें कळ्ळें न्ही आयज जर म्हटलें मंडल आयोगाच्या हेच्या प्रमाणे जर म्हटल्यार राजस्थानान जर ब्राह्मणांक जर म्हटलें हें मेळटा कळ्ळें न्ही बरोबर काय न्ही जाल्यार हांगासर कित्याक इट इज एरिया स्पेसिफीक प्रत्येक जे स्थानीक हें आसा न्हू तेजें हें आसा तें वेगवेगळें आसता पॅरामिटर वेगळे आसता कळ्ळें न्हू त्या प्रमाणे तांकां मेळपाक जाय अरे बाबा तांकां सांगता सुशांत तुका हें करता हांव सामको तेजो चुकीचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दाखयलो म्हणजे राजाराम मोहन राय जो आसा काय न्हू जे आमचो येदो व्हडलो हें सगळें सुदारणावादी आमचें हें हाडली पळय सगळीं न्ही कळ्ळें न्ही तेज्या कॉन्सेप्टाक फाटीं उडोवपी अशे तरेचो कळ्ळें न्ही इतके ते सामके सुदारलेले आसा अशे तरेचो रिपोर्ट केलो त्या टायमार कारण हेंच्या मनान नासलें न्ही हें करपाचें कंपेर जर बाकीचे 3 जमातीक जर कंपेर चौथी जमात ती सामकेच आशिल्ली आमी अजून आमी खंय गावडा कुणबी वेळीप धनगरांसून आमी तेंचे खंय नांव भायर काडलां कळ्ळें न्ही अरे बाबू तर आमच्या बरोबर सामकें हितून ते आंदोलनां हें केलें मरे मागीर तेका उलो करताले मरे आमी आनी सांगता तुमकां एक गोश्ट हो प्रकाश वेळीपान आमकां आपल्याक एसटी नाका म्हणून कितें विधानसभेन हें घेतलेलो आनी आयज होच मनीस जो आसा न्हू सगळीं पदां आयज कितकें खबर आसा तुमकां टर्म कितें हें जालें तें लेट मी कम ऑन द हें कळ्ळें न्ही आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तेज्या प्रमाणे खंयचोच जो हें आसा न्हू कार्यकारी मंडळाचो जो मेंबर आसा 2 टर्माच्या वयर जावपाक शकना 3 वर्साचो 1 टर्म आसता प्रकाश वेळीप 2004 ते आतां पर्यंत तो हेजेर आसा कोण आसा अध्यक्ष आसा मध्यंतरी तो जालो कितें सांग पळय जो हें जालो कमिशनर जालो कळ्ळें न्ही तितको तेन्ना थोडे नामदेव फादरकर म्हणटा तेका तेणी दिले काडून लक्षांत न्ही परतो अजून तो मेंबर आसा तुमी जेन्ना ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताच्या फाटल्यान दुसऱ्या एका गोमंतकान प्रकाश वेळपाचे सायड हाडले प्रकाश वेळपाक हांवें केल्लें की ताणें म्हणिल्लें की जे कोण आमी आमची एसटी संघटना आसा उटा संघटना आसा ती सारकी एसटी खातीर काम करता आनी जे कोण प्रश्न करता आपण उत्तर दिवपाक बांदिल ना दुसरें ताका विचारलें की एज पर तुमचे जो हे आसा घटना आसा त्या प्रमाणे कन्विक्टीव 2 टर्माचे वयर आसपाक जायना कोणी अशें आसतना पसून तुमी इतले तेप कसो आसा ते उपरांत आमचे एक केस घाल्ली आसा आनी हाजे आन्सर आमी थंय जे कोण फॉर्माचे दिवपाक ते दितले अशें सांगून ताणें ह्या हाजें उत्तर दिवपाक टाळिल्लें दिस इज अ डिक्टेटोरियल कळ्ळें न्ही
हय अरे बाबा सांगता तुमकां जेन्ना तुका तूं कोण उठाचो अध्यक्ष कोणा खातीर जालो ह्या 8 संघटना खातीर जालो 6 संघटना जेन्ना हें जाता कळ्ळें न्ही तुजो कारभार मानवना म्हणून आयज जर हें काम करता आसत कळ्ळें न्ही काम जर करता आसत न्ही तुजी जबाबदारी न्ही ती जें कितें वायलेट केलां तें तुवें केलां न्ही बरोबर काय न्ही आतां गोविंद गावडे जो आसा तो 5 वेळा आसा हांगासर कितें आसा 5 टर्म 5 वेळाय न्ही 5 टर्म हो आसा तो उदय गांवकार आसा तो 6 टर्म आसा कळ्ळें न्ही आनी तुमकां एकूच सांगता लेट मी कम ऑन द रिकॉर्ड म्हज्या समस्त ह्या हितून हांव म्हज्या समस्त एस टी बांधवांक सांगूंक सोदता ज्या दिसा गोविंद गावडे मंत्री जालो त्या दिसा तेज्या चेंबरान वचून तेका हांवें पयली जी गोश्ट जी सांगला काय न्हू तेज्या पीएच्या समोर कळ्ळें न्ही हांव जर फट उलयता आसत न्ही हांव घरा वचून पावनाका तेका इतक्यान सांगलां हे जे म्हटलें उटाबदी जे कोण बाकीच्यो संघटना आनी हे जे आसा काय न्ही मातशें म्हणलें तांकां एकठांय हाडपाचो म्हणलें प्रयत्न कर म्हटलें कळ्ळें न्ही ही फूट बरी न्ही त्या बरोबर ताणें म्हाका कितें सांगचें सी हीज एरगन्स फर्स्ट टायम मंत्री जाला तेन्ना फर्स्ट डे म्हाजो तेजे चेंबरान तेणें म्हाका कितें सांगचें अरे तांकां कापास्ताद आसा जाल्यार म्हणपाक लागलो 50 लोक रस्त्यार हाडून दाखय मरे म्हणपाक लागलो सांग पाव तांकां केदें व्हडलें एरगन्स अरे तूं उठाच्या हेजेर जो पळय बसलो पळय काय न्हू ह्या 8 लोकांनी कितें केलें म्हणून हें आंदोलन केलें एस टी जालें एस टी करपाच्या हितून तुजो कांयच सहभाग नाशिल्लो कळ्ळें न्ही आमी सगळें हाडल्या नंतर मागीर तुका हें मेळ्ळें मरे बाबा आनी तूं अशी भाशा उलयता गोविंद बाबा ह्या विशया कडेन आपण मातशें ताजे पयलीं विशयांतर करता तुमी म्हणलें की जे आमचे धनगर हातूंत भितर तांकां एस टीक भितर हाडपाचें हे बीजेपीच्या लोकांनी थोड्या लिडरांनी नाकारले अशें अशें तुमी म्हणटा इट वॉज षडयंत्र हय तेंच म्हणटा व्हडलें षडयंत्र म्हजो प्रश्न आसा हय की तुमकां असो आरोप करपाक जाय आज बसून जो धनगर हांकां एस टीचो दर्जो मेळना ओन्ली बिकॉज ऑफ बीजेपी अशें म्हणपाक जाय हांव तर म्हणजे हांव हेंच म्हणटा BJP आयज पर्यंत जो मेळना न्ही आयज पर्यंत मेळना न्ही कळ्ळें न्ही तो तेजें कारण हेंच आसा कारण म्हणजे धनगरांक बीजेपीन फटयलें हें म्हाजें स्पश्ट मत आसा म्हाजें स्पश्ट मत अरे बाबा मागीर ते रिपोर्ट तयार करपाक वेगवेगळ्यो समित्यो काडल्यो कळ्ळें न्ही केन्ना बिल येवन गेल्या नंतर तो अजून बाबडो बाबू आसा न्हू बाबू कवळेकर आसा अजून धडपडटा कळ्ळें न्ही केन्ना एकदां बाबा राष्ट्रपती ऑर्डिनन्स काडटलो हें काडटलो म्हणून कळ्ळें न्ही जाता न्ही ऑर्डिनन्स काडून जाता तें गोश्टी कळ्ळें न्ही आतां तरी तुमी रिपोर्ट तो सारको केल्लो आसा तेंचो आतां तरी बाबड्यांक दिया मरे तेंकां आतां हो हें जालो कोणाचो धनगराचो आमचें कितें केलें तुमी हांवें सांगलो फाटीं जेन्ना तो पॉलिटिकल मिशन पॉलिटिकल आमी जेन्ना दिल्लीक गेले काय न्हू अनेकांक खबर नाय सगळे आमचे कोण आशिल्लो सीएम आशिल्लो कळ्ळें न्ही मिनिस्टर आसलो आमचो कोण गोविंद गावडे आसलो स्पिकर आसलो सगळे आसले जवळ जवळ 19 लोक सुमार आशिल्ले हेजी मुलाखत घेतली कोणाची आपल्या होम मिनिस्टर आमचे माननीय अमित शहाचे कळ्ळें न्ही तांकां हें दिलें आमचे बाबा बेगीन करा म्हणून ते ह्या हितून तरी फाटल्या एका तेन्ना बील हें करा मातशें बील हाडा म्हणून तें मागीर तेका हांवें उठून सांगलें तेका अमित शहाक हांवें सांगलां कळ्ळें न्ही गेले 21 वर्सां म्हटलें तुमी आमगेर अन्याय करता अन्याय केलो म्हटलें तुमी तुमचे गोंयान म्हटलें तुमचें जें सरकार येयलें 2012 आमकां समजलें म्हटलें कितें आसा की आमचे सगळे हें आसा त्यो सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हणून जावंक ना 12 मागण्यो आसा तितून जे 2 ज्यो मागण्यो जर सोडल्यो जर जायत न्ही बाकीच्यो आसा तश्यो आसा पडून कळ्ळें न्ही हांवें ताका सांगलें सरळ फेस टू फेस जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय म्हटलें जशें गोंयान केलां तशें म्हटलें इतर राज्यान मात आनीक दुसऱ्या कोणाक एसटी करूं नाका म्हटलें अशें आनी हेका साक्षी आसा न्ही सीएम आसा सगळे आसा कळ्ळें न्ही तुमकां अशें म्हणपाक जाय की सद्याचे एसटीचो प्रश्न चिगळून दवरला तोही भाजपानूच तुमकां एक जे तुमी आतां पळय उलगडटा पळय काय न्ही प्रश्न गेले 15 दिसा पयलींची गोश्ट लक्षांत घे हे कितें कितें चल्लां तेंकां दिसता कितें आसा माजर हें कितें दोळे ताका दिसता कितें आपूण दोळे बंद करून दुसरें जगूय ताका कांय पळयना म्हणून 15 दिसा पयलींची गोश्ट जनजाती सुरक्षा मंच म्हणून एक नवीन हें आसा तो एक हांगासरी हाडलें तेंच्यानी आझाद मैदानाचेर आयले ते पयलीं रॅली बी काडली तेंच्यांनी हें कितें मागता तें
क्रिस्तांव गावड्या ते एका आसा ते हें करचें डिलिस्टिंग करपाचें कळ्ळें न्ही डिलीट करपाचीं नांवां कारण तांकां हें ना कितें ना तेंच्यांनी धर्म बदल्लो आपलो कळ्ळें न्ही मागीर कोण मुस्लीम आसा तेंचेंय तेंच अरे बाबा आनी एका कोण उटाचो एक पदाधिकारी आसा तो संघटक थंय तेंचो मुख्य संघटक हेजें उत्तर म्हाका हें दिना हांवें उत्तर मागलें दिसा प्रेस कॉन्फरन्सान हेजें उत्तर प्रकाशान दिवचें आनी गोविंद गावडेनूय दिवचें म्हणून हें तुमकां अभिप्रेत आसा म्हणजे उटा कोणाची फक्त कोंकणे गावड्याची आमच्या साश्टींच्या हेजी एसटी बांधवांची न्ही ती क्रिस्तांवांची न्ही क्रिस्तांव गावड्यांची न्ही बरोबर काय न्ही कुणबी गावड्यांची न्ही हो हांवें प्रश्न केला हेजें उत्तर कोण दिना आनी हांवें अशें म्हटलां की हेका प्रोत्साहन आसा तें RSSचें आसा आनी BJPचें आसा म्हणून कारण हांकां कितें सबंद भारतभर आसा न्ही कळ्ळें तेंच्यो मिटिंगी चालू आसा आनी तुमकां खबर आसा हितून आमी स्वता जावन घेतले रे बाबा कन्वर्शन आमी स्वता जावन करून घेतलें ना न्ही सबंद भारतभर जे जे कोणाचें हें जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही कन्वर्शन फोर्सफुली केलां न्ही आमकां आं आतां हांगासर तेन्ना हें जालें कितें नवहिंदू म्हणून हें घातली एक गोविंद गावडेक कळना कळ्ळें न्ही बाबा तूं जर आतां जर तुमी जर उटा जर ताका जर सपोर्ट करता आसत न्ही जाल्यार तुकाय मेळचें ना म्हणून कशें आसा जो ईसाई नहीं जो आदिवासी है वो ईसाई नहीं है जो ईसाई है वो आदिवासी नहीं म्हणून तुम्ही हे करता न्हू हांव तें म्हणटा जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं जो हिंदू है वो आदिवासी नहीं म्हणून तुम्ही सुटाना तितूनच्यान हांवें लक्षात कितें म्हणलें तें हो जो पॅरामिटर जो आसा न्ही सगळ्या धर्माच्या हाका लागता कारण आमचो धर्म हें आसा न्ही प्राकृतीक धर्म आमचो आमी निसर्गाक मानता बरोबर काय न्ही तुमी आमचे अत्याचार करून तुमी आमकां हें केलें मरे हांगासर गोविंद बाबा एक म्हाका हें जाय की तुमी म्हणटात की अजुनूय एसटीचे कितले प्रश्न आसात हय आसा ती एक तुमचे एक आदिवासी कल्याण खातें केलें आनी बाकीचे आनीक एक दोन बरोबर मागणी केले बाकी सगळे तशें आसा इतले परिस्थिती आसतना तुमचे दोन दिग्गज लिडर एक प्रकाश वैक म्हणटा कुशीन दवरल्या प्रकाश वैक सद्याक राजकारणांत ना बरोबर एक वरच्यान आमचो सभापती रमेश तवडकार दुसरे वरच्यान आमचो क्रीडा आनीक आमचे सांस्कृतीक मंत्री आसा गोविंद गावडे हे दोनी एकठांय येवन उटा खातीर म्हणजे आमच्या एसटी खातीर काम करपा खातीर पावल कित्याक माननात किंवा तांकां एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करपाक कोण कित्याक जायना आनी जर करपाक जाय जाल्यार कोणें करपाक जाय नाही नाही पळय जेन्ना संघटीत करपाचें आमी सगळें केलें उटान केलें न्ही उटा संघटीत रावले आनी तितूनचो जर खंयचोय आमचो जर हें आसा फॅक्टर जो आसा तो डिसकंटिन्यू जाता हितूनच्यान आमच्या कळ्ळें न्ही मेन कोर्सानसून सो ताका तें हें हाडपाचो हे मनोमिलन घडोवपाचें कर्तव्य कोणाचें अध्यक्षाचें न्ही अरे तुका आमी हें केलां मरे बरोबर काय न्ही समज अशें म्हणया तुमी जर अध्यक्ष आसता तुमी करचनाशिल्ले ते करतले आशिल्ले न्ही अरे आमी आतां तेंचे दोगांचें युद्ध पळयता मरे अरे तुमचें हें युद्ध पळोवपाक आमी हांगासर हें रे बाबा तुमी समाजाचो बळी दिता मरे आं अरे जेन्ना हांगासर असेंब्लीक तुमी आमचे प्रश्न काडपाक जाय ते आमचे बाकीचे जे कोण हें आसा न्ही आपाचे मागीर विजय सरदेसाय मागीर हो सगळे काडटा मरे ते बावडे आं आरजीचे काडटा आनी काडटा वेंजी काडटा आं तुमी कितें न्हिदता थंय हय आनी मागीर हें जर केलें कांय ना प्लस आनीक अशें म्हणपाक जायना की एक सभापती आसा एक मंत्री आसा ते उलोवपाक शकना आनीक दोग जाण आसात तुमचे आसा न्ही एक गणेश गांवकर आसा आनी आतां आसा आं हें कांय ना म्हाका एक सांगा तुमी उटान 2011 नंतर भाजपाचें सरकार हांगा आयल्या नंतर कितकी आंदोलनां केलीं विचारा प्रकाशाक सांगता मरे जेन्ना आमी आंदोलन करता ना सरकारान आमच्यो सगळ्यो मागण्यो फक्त दोनूच उरिल्ले आसा आनी आज जेन्ना गोविंदाचेर संकट येता तेन्ना तूं हांगासर कितें वापरता सांग बाय भाशा ना दोन जर सोडले जर जायत आमचे सगळे बाकीचे मागण्यो जशे तशे आसा आनी कोण रे तो हो तो आमच्या बापायचो फात म्हणून वयर काडपी युगांग नायक तो कोण एसटी आमचो हांवें पळय म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटलां तो एसटी आमचे व्यासपीठ तूं तेका कळ्ळें न्हू हेजेर वापरपाक दिता आनी बापायचो फात आं उटा हो गोविंद शिरोडकराच्या बापायचो फात न्ही गोविंद गावडेच्या बापायचो फात न्ही अथवा प्रकाश वेळीपाच्या बापायचो फात न्ही कळ्ळें न्हू
वो आमचे युनायटेड जो आमचो हे आसा न्ही ती आमची अस्मिता आसा कोणाची आमच्या युनिटीची म्हणून आमी उठा गेल्ले न्ही हेणी वाट लायली मरे सगळी हेंच्यांनी. आता हाजेर आता हे आरोपाचे आरोप करून किंवा बाकीचे करून हांवें सुरवातेक म्हणलें तशें ही चर्चा फकत कितें आरोप करपा खातीर अशी जावची न्ही म्हणून सो हाचेर जर आतां हांव ही आमी चर्चा सोंपयता आसतना जर उपाय काडपाक जाय कितें दिसता? आतां एकूच काम करपाचें पळय तेणी आतां कितके 60 टर्म भोगले इलिगली 2 टर्म जाल्या नंतर तेणी कितें स्टेप डावन जावपाक जाय आसलो. क्लॉज कित्या खातीर केल्लो आसा ते पळय तुमकां वाचून दाखयता हांव मुद्दाम कळ्ळें न्ही. हो जो क्लॉज जो आसा कित्या खातीर केल्लो इतक्याच खातीर की नवीन जी आसा आमची कळ्ळें न्ही सॉरी द टर्म ऑफ द एक्झिक्युटीव कावन्सील शॅल बी फॉर 3 years. However, no member shall continue on the executive council for more than 2 consecutive terms. हे कोणी पाळपाचें? जे 2 टर्म जातकीर तो यू आर ऑटोमॅटिकली आउट एज अ आमचो पदाधिकारी म्हणून. एट प्रेझेंट कोण प्रकाशी जावप कळ्ळें न्ही आनी आमी त्या प्रमाणे हें केलां आतां क्लेम केला सगळो. उदय आउट जालो कळ्ळें न्ही गोविंद गावडे आउट जाता पण लिस्टूच सांगता न्ही हांव म्हाजे कडेन हांवें सगळो हें करून दवरिल्लो आसा. तूं पळय प्रकाश आसा तो 7 वेळा जाल्लो आसा. नामदेव फातर्पेकर 6 वेळा जाल्लो आसा. पिटर म्हणटा आतां आमचो ना पिटर गामा तेंचो 6 टर्म जाल्ले. मागीर आनंद गावडे म्हणून आसलो तो 3 आसलो. नारायण कुंकळकर म्हणून 6 आशिल्लो. गोविंद शिरोडकर 6 आसा कळ्ळें न्ही. उदय 6 आसा. सो अशें करून गोविंद गावडे आसा तो 5 आसा. हे सगळें हें आसा न्ही आमी जाता आमी उरत ना हांगासर. आनी हें निग्लिजन्स कोणाचें हांव म्हणटा आतां कळ्ळें न्ही आतां कोणाचें तरी अध्यक्षाचें न्ही अध्यक्षाचें सेक्रेटरी ना कमिटीचें कशें जातलें तुमी पळोवप न्ही तो सेक्रेटरी आनी हें आसा तो कोणें हें करप. अरे तुमी आमकां इंटिमेशन जर धाडिना आतां कितें जाल्लां तें म्हाका गोविंद शिरोडकर कशें कळटलें बाकीचो कोण तो आमचो कोण आमचो रविंद्र गांवकार म्हूण आसा ताका कशें कळटलें तुका कशें कळटलें तूं कमिटीचेर आसा जाल्यार इंटिमेशन जायना न्ही रे तसलें मिटिंगेचें. हाजेर हें कितें तुमी कितें नवी समिती काडात अशें म्हणटा? नवी समिती आमी आतां हें केलां न्ही रजिस्टराक बरयलां. त्या बरोबर नवीन इलेक्शन जावपाक जाय कळ्ळें न्ही. संघटना जर आतां फाल्यां सकयल हें जर आसा ठरयता की आमी नवीन हें काडपाक जाय सर सो लोकशाही पद्दतीन तें जावपाक जाय. हेजी पद्दतीन न्ही प्रकाश वेळीपाचे पद्दतीन न्ही कळ्ळें न्ही. म्हणजे 5 जाण आसा ते कितें करता सांग पळया 14 जाणांची हें काडटा कार्यकारी मंडळ काडटा आनी हें तरी कितें जनरल बॉडी कितक्याच जाणांची 5 ते 6 जाणांची तेच्या वयर ना. हास्यास्पद न्ही हें. सो ही आमी चर्चा थांबयता आसतना एक हांवें सुरवातेक म्हणिल्लें तशें की एक कोण एक इंडिविज्युअल किंवा हांकां अशें आरोपीच्या दवरून वयतलो मेन म्हणटा ते प्रश्न आसात ते कशें सुटावे जातले. आनीक दुसरें म्हणटा ते हे आपले वैयक्तीक मतभेद हाडनासतना प्रश्न सुटावे करपा खातीर कशें काम करपाक जाय हे 2 मुद्दे मुखार दोनूय चर्चा केली. सो हातूंतल्यान कोणाय अशें धरचें न्ही की 1-2 जाणांक दोश दिवपा खातीर ही चर्चा आमी जातलें न्ही. पूण मेन गोविंद बाबान जेन्ना हें करता थोडे तरी फॅक्ट्स जे कितें आसा ते उक्ताडार हाडल्या तातूंत भितर तशें जें कितें सिच्युएशन आहा तें दिसून आयलां ही गजाल खरी. पूण म्हाका दिसता हाजेर आतां एक जावपाक जाय की गोविंद बाब म्हणटात तशें की मेन म्हणटात ते सगळे जे एस्टिब्लिशर आसात आनी एकठांय येवन ही संघटनाचे परस एसटी बांधवांचे प्रश्न आसा ते सुटतले कशें हाजेर म्हाका दिसता ते विचार करपाक जाय. तशें केलें जाल्यार एसटीचे जे प्रश्न आसात ते सुटावे जातले. आनी एक म्हत्वाचो म्हणजे जर आमची चर्चेक आयली जाल्यार की जेन्ना आंदोलन केल्लें तेन्ना धनगर भाव सामके तितलेच फोर्सान तितलेच ताकदीन हे बाकीचे 3 समाजा बरोबर आयिल्ले. सो 3 समाजांनी फकत आपले साध्य जाले म्हणून तांकां वयर उडोवचें न्ही. तशें जर केलें जाल्यार एका वंचीत समाजाचेर तो अन्याय जाता. इतले म्हणून आमी चर्चा सांगता. देव बरें करूं. नमस्कार तुमचे. आनी देव बरें करूं. पयता गोमंतक टीव्ही.